मिटींग आशिल्ली पूण आयज पळय फिशरीज पळय डायरेक्टर जे ब्रिफींग केला CMाक हें फोट आसा कित्याक ही आयज बोट पळय दवरलेली ती बोट 20 टन मायज नुस्तें आशिल्लें आनी ह्या डायरेक्टरान CMाक सांगलां की हितून नुस्तें ना म्हणून हें चुकीचें। आतां हें पळय ह्या व्हिडिओचेर पळयल्यार सगळें भरपूर नुस्तें आहा ह्या बोटीचेर। आतां हें फोटी हें कित्याक हे डायरेक्टरान उलयलां आतां हें म्हाका कळपाक जाय पयलीं ही बोट बुल ट्रॉलिंग करताली विथीन 1 नॉटिकल मायल त्या भायर ती हाय स्पीड इंजीन जी 750 हॉर्स पावराची इंजीन यूज करून त्या भायर बॉटम ट्रॉलिंग इलिगल फिशींग करून ह्या आतां मालपेच्यो बोटयो कॉन्स्टंटली येता फॉर द लास्ट फॉर दीस सीझन कितलेशेच कंप्लेन केल्या कांय एक्शन जायना। Chief Minister has directed the Fisheries Department, especially the Secretary and Director, to make the rules within 1 month. That is 5 times the value of the fish caught should be the fine. Supposing if you catch fish worth ₹50,000, the fine will be 2,50,000. Action काय जावंक ना कित्याक rules आमचे जाग्यार ना तांकां रिलीज करतले ना ऑलरेडी तेंच्यो डॉक्युमेंट्स घेतल्या तेंकां शोकॉज वयतली सगळे वयतले all those formality of the fisheries departments will go, but I am saying that anybody challenges any type of this type of action, we don't have our rules in place, so let us put our house in order. मागीर LED बंद जावपा जाय ऑल द कोस्टल बेल्ट कर्नाटका महाराष्ट्रा गोवा गुजरात एंड केरला हें तर बंद जायत LED ऑल्सो आनी बुल फिशींग बंद जाय ट्रॉलिंग जाल्यार आमकां नुस्त्या गोंयकारांक इतलें मेवतलें आमकां नुस्तें मारपाक जावपाक ना फिशींग करता म्हणून कारण ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला तुमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाक कोस्टल पुलीसान ऑल्सो द कॅप्टन ऑफ बोर्ड हांच्या सगळ्यांच्या हेल्प घेवन 12 नॉटिकल मायल्सच्या भितर कोणाक बुल ट्रॉलिंग किंवा LED फिशींग विदीन द 12 नॉटिकल मायल्स हे करपाक दिवपाचें ना किंवा भायल्यो जर बोटी येत जाल्यार तांच्यांनी एक्ट जावपाचें हाज्या फुडें सांगलां फक्त जाल्लें कितें स्टेटी कडेन तांकां कितल्या प्रमाणात फायन मारपाचें ते कितें हाजे रुल्स नाशिल्ले सो ऑलरेडी आमी सांगलां की रुल्स फ्रेम करपाक घेतला विदीन द 1 मंथ ऑफ टायम वी आर फ्रेमींग द रुल्स ओके सच टायप ऑफ कोणी जर वायोलेट करता आसत रुल्स जाल्यार तांची फायन करपा खातीर आनी ते जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट आमी तेचेर हेवी फायन्स ह्या प्रमाणात तेंचेर करूं शकता।